2037 मेरेन विकसित गोंयची मोख मुख्यमंत्र्यान मांडलो. 2400 कोटी सरप्लस बजेट सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर युनिफाईड पेन्शन टेक्नॉलॉजी रोजगाराचेर फोकस. सरकाराच्या सरप्लस बजेटाची सत्ताधारी आमदारांनी केली टोकणाय. विरोधक म्हणटा फक्त पोकी आश्वासना, रिणां वाडली. बेकायदेशीर कामांचो सर्वे सुरू केलो म्हण लोकांनी काचाबूल जावचे न्ही. लोकांच्या हिताक गरज पडल्यार कायदो हाडपाची सरकाराची तयारी मुख्यमंत्र्यान सभाघरांत केलें स्पश्ट. दोन 2024-25 जीडीपीत 13.87% वाढ अपेक्षित. मायनिंग आणि इन्फ्रा प्रकल्पा खातीर जावये वाढ. राज्यात इलेक्ट्रिक गाडयो घेवपाचे प्रमाण 55% वाढ. गोंयांत संस्कृती प्रमोट करूंक सरकार फेल. विरेशान काढलो इश्यू. टुरिस्टांचो डाटा मॅनेजमेंट करूंक हॉटेलांनी 1 एप्रिला सावन टायम सॉफ्टवेअर. रोहनाची सभाघरांत जाप. गोंयांत आयज पावसाचो येलो अलर्ट. गोंय वेधशाळेची शिटकावणी मंगळारा सांजे वेळार. गोंयभर पावस नेटान वारे, लायटीचे खांबे, झाडां आडवी. कालोराच्या ल्हारांत मातशी थाकाय. आणि प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीच्या बिलाक विरोधकांनी केलो खर विरोध. म्हणटात थळाव्यांक फायदो ना. दुबावीत फाटभुंयेच्या विद्यापीठांक सुवात दिवप खंय लँड स्कॅम.